विषय आसूं हालींच्या तेंपार I have taken it very sincerely. I have taken every single subject to my heart. आणि त्यानुसार हांवें थारायलें की 374 आमचे स्टोरेजेस बारीक बारीक बंधाराज जे गांवांत शेतकऱ्याक एखादी 10 कुटुंबां 15 कुटुंबां 20 कुटुंबां हांकां उदकाचो आदार जाता, तेंची बागायती फळटा फुलता. हांवें थारायलें की 374 वयल्यान आमी 500 करपाक जाय अशें म्हणून. आनी आय वूड से एप्रिशिएट माय स्टाफ की तांणी जवळ जवळ 500 हो आंकडो लागीं व्हेल्लो आसा, जवळ जवळ 500 हो आंकडो लागीं व्हेल्लो आसा. आनी बाय 2025 डिसेंबर और मॅक्सिमम बाय एप्रील मे, कारण जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आमी बंधारे रेडी करतले, तातूंत उदक उरतलें पळय जानेवारीत उरतलें, आपल्या जुनात उरतलें 2026. त्यामुळे 500 बंधारांचो आंकडो हो आमी सहज सहज क्रॉस करून 501 आनी 502 आमी बंधारे घेतल्यात. आसा आमचे इतली स्टोरेज हे आमी करूंक शकतले. म्हाका स्वताक कॉन्फिडन्स आसा, कारण म्हजी स्ट्रॉंग टीम जी आसा पळय न्ही 50 60 70 इंजिनियरांची, दे वर डे एंड नाईट. आय टेल यू विदाउट एनी हिचकिच वी मीट ऑलमोस्ट ऑन एवरी मंडे. 3 म्हणजे 3, 3.5 म्हणजे 3.5, केन्ना केन्ना 2.5 सुद्दां मेळ्ळे आमी. आनी दिस इज आय वूड से a sort of a persuasion on my part, but at the same time participation from their side. So the Mahashay, floodings म्हाका खूब मनाक बरें दिसलें. जेन्ना खुबशा आमदारांनी सांगलें, मानादी आमदारांनी सांगलें की आमच्या गांवांत पयलीं फ्लड येताले, बुट्टी जाताली, उदक भरतालें, जायना अशें म्हणून. आय एम व्हेरी सिरियस ऑल्सो अबाउट बाबा जे सांगला पळय न्ही पाड्डे बुट्टा. हांव म्हजे भुरगेपणांतले आयकतालो पाड्डे बुट्टा म्हणून. आजून बुट्टा. आमी थारायल्लें आसा की कुशावती न्हंय जी आसा पळय न्ही हे न्हंयचेर कशें कितें पद्दती उपाय करपाक जातलो अशें म्हणटात. आनी म्हणून ताचें डिसिल्डिंग करपाचो एक प्रयत्न करूंक पळयता. गरज पडली जर जाय जाल्यार NIOचेय मी एडवायस घेवपाक पळयता. पूण पाड्डे बुट्टा म्हणजे ते जावपाक जायना. इवन हांव रिक्वेस्ट करतलो आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक, गरज पडली जर जायत रस्त्याची हायट जी वाडयल्या ती अजून थोडी वाडोवन वयर कोणाक पायप्स आसा ती क्रॉस ओवर जावपा संबंदी उदक एक करचें अशें म्हणून. पूण एट माय लेवल WID कडल्यान जे कितें उपाय करपाक जाता, डिसिल्डिंग करपाचें, न्हंय मातशी रुंद करपाक जाता जाल्यार पळोवपाची शक्य आसा थंय. आय टेल यू इन माय ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी जवळ फाटले 15 वर्सां फ्लडिंग जातालें. आनी बाबा गणेशाची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी डिस्कनेक्ट जाताली दाबा पुला कडेन. सादारणशें कबर उदक जातालें आनी 2 दीस उरतालें. आनी आमी सगळीं बिलीव करताले, लोकूय बिलीव करताले की तुज्या सांग्यार वयर खंय तरी धरण उदक सोडलां, धरणाचें उदक सोडलां आनी म्हणून मागीर हांगसर फ्लडिंग जाता अशें म्हणून. आमकां लक्षाय येवनाशिल्लें. फाटल्या 2 वर्सां वचून पळयलें, बारीकसाणेन पळयलें जर जायत उड्डे म्हणून जी न्हंय ल्हानशी न्हंय आसा ते न्हंयचें तोंड ब्लॉक जाल्लें, टोटल सिटेशन जाल्लें. कारण दॅट वॉज एंटरिंग एट दॅट पर्टिक्युलर पॉयंट टू द खांडेपार रिवर. आनी खांडेपार न्हंयचो वयलो जो फ्लो आशिल्लो पळय न्ही तो इतलो मोठो आशिल्लो, डिपॉझिट आसा पळय न्ही ते न्हंयक भितर सरताले. आनी द रिवर वॉज ब्लॉक उंडे रिवर म्हणटा ती, विच इज गिविंग quite I would say sufficient supply of water from Siddhnath. सिद्धनाथा वयल्यान जो उदकाचो व्हाळ येता किंवा न्हंय येता बारीकशी, त्या उदकाचे हाजेर जवळ जवळ आमच्यांनी 4-5 बंधारे बांदपाक जातात. आनी ते उदक जे आसा पळय न्ही ते आमी आमच्या हांगसर खंय प्लांट आसा पळय न्ही त्या प्लांटात दिवंक शकतात. हांवें थंय जवळ जवळ 5 तुगेले बंधारे घेवपाक केल्ले आसात. तातूंतले एक बंधाऱ्याचें टेंडर जावन काम जाल्लें आसा. मुखार आनी 4 बंधारे घेवपाक पळयता. सो अंदू जेन्ना आमी त्या न्हंयचें तोंड ओपन केलें, डिसिल्डिंग केलें, तेन्ना लक्षांत आयलें की ते अंदू फ्लडिंग ना म्हणून. अंदू फ्लडिंग जालें ना थंय फॉर द फर्स्ट टायम. सो तुमी तुमच्या परिसरांत ज्या पद्दतीन तुमी सूचित केलें आमकां, आमचे इंजिनियरांनी तितलेच प्रॉम्प्टली ते डिसिल्डिंग काम केलें आनी म्हणून तुमी आज अभिमानान तांची तुस्त करपाक शकले. आय टेल यू WID इज द ओन्ली डिपार्टमेंट ज्या डिपार्टमेंटात तुमी सगळे अधिकाऱ्यांची नांवां घेतल्यात. आय एम सो हॅपी. आय एम ऑब्लायज्ड. कारण प्रोत्साहन जे आसा पळय न्ही, तांचो मूड जो आसा पळय न्ही, तांची उमेद जी आसा पळय न्ही, हें वाडोवपाचें काम आसा. नॉट ओन्ली WID, इट शूड बी इन एवरी डिपार्टमेंट वीच इज फंक्शनल. एवरी डिपार्टमेंट, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दीस गव्हर्मेंट. आनी म्हणून ह्या पद्दतीन आमी उदका संबंदी, उदकाचे सांबाळ करपा संबंदी, उदकाची वाड करपा संबंदी म्हाका एक विनंती करून दिसता. तुमच्या मतदारसंघात जे जाग्यार तुमकां उदक हार्वेस्टिंग करपाक जाय, प्लीज गिव मी द लिस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स. Government buildings, Mamlatdar office, BDO office, primary school buildings, health officers, I will take it up.
म्हाका विजय सरसान सांगटला की आपल्या तो डिसिल्ड हे करपाक जाय म्हणून वॉटर हार्वेस्टिंग. येस वी विल डू इट. करून घेतले आमी. आनी न्ही फक्त विजय सरदेसाय किंवा आमचो बीएनजी ज्यांच्या मतदारसंघात तुमकां दिसता की आमचे जावपाक जाय अशें म्हणून आय टेल यू प्लीज गिव मी लिस्ट ऑफ 10 इन्स्टिट्यूशन्स. वी विल टेक अबाउट ऑल दीस. आनी आमकां भरपूर वेळ आसा आता कारण हो पावसात जवळ जवळ गेला म्हटल्यार आता. पण आता जर आमी 100 कडेन 200 कडेन 300 कडेन केले जर जायत आय टेल यू विल बी इन अ पोझिशन टू कन्झर्व लॉट ऑफ वॉटर, टू हार्वेस्ट लॉट ऑफ वॉटर. आणि ज्याची गरज आसा. प्रिन्सिपली इफ यू आस्क मी मॅडम स्पीकर सर आय एम अगेन्स्ट बोरवेल्स. पर्सनली आय एम अगेन्स्ट बोरवेल्स. आणि अशा एखादी एक डिसिजन हांव घेतलो की ज्या दिसा बोरवेला परमिशन ना अनलेस अँड अंटील इट इज प्रूव्ड दॅट इट इज अ मस्ट. इनफ इज इनफ. खंयच्याय गजालीक इनफ इज इनफ अशें म्हणपाचें आसता. चिंब्याल संबंदी हांव मातसो स्लो रावला इतलेच खातीर थंय उदकाची सप्लायच ना अशें म्हणून आयकता. हांवें वचून पळोवना अजून. बाबा आमचो रोजोल्फ आसा पळय न्ही ताजे मतदारसंघांतलें विलेज चिंब्याल हय की ना. हांव पळयता की ताका उपाय कितें करपाक जातलो अशें म्हणटा तो. आय एम नॉट वर्किंग समज मातशें की इन आयसोलेशन. I would also open the topic with my counterpart like PWD engineers कोण आसा ते खंयच्या पद्दतीन उदक दिवपाक जातलें म्हणटा ते. इवन लोकल समजा एक ल्हानसो फिल्टर घातलो जर जायत जाल्यार ते फिल्टरासून उदक त्या लोकांक दिवपाक जातलें जेणे करून 60-70 बाय ज्यो म्हणटा पळय आयकुपाक बरें दिसता ते. एखादी ल्हानशा गांवांत 60-70 बोरवेल आसात. इवन आमच्या विजय सरसान जे लक्ष हाडून दिला पळय न्ही खंय तरी कलंगुटा अमकी बांय आसा आनी खंय अमकी बांय आसा. इट्स नॉट गुड. आनी जावंक जायना तें. ह्या संबंधी आमी प्रिव्हेन्शन आणि हे दोन्ही दिवपाक जाय. प्रिव्हेन्शन म्हणजे एक वर्षान पेनल्टी बीन, एक वर्षान प्रिव्हेन्शन दुसऱ्याच्या पेनल्टी बीन. स्वाती महाशय अमृत सरोवर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आमकां 1-2 वर्सां पयलीं सांगलें की प्रत्येक जिल्ल्या भितर 75 तळी आसपाक जाय अशें म्हणून. आसात ती डेव्हलप करपाक जाय अशें म्हणून. आनीक आय शूड मेक अ रेफरन्स टू मिस्टर बदामी और एक्स चीफ इंजिनियर की व्हेरी प्रॉम्प्टली ताणें ही सगळी लिक्स आयडेंटिफाय केली. लिस्ट हाडून घेतले ताच्या स्टाफा कडल्यान कलिग्सा कडल्यान. आनी आमी आय टेल यू विथ प्रायड वी से आमी जवळ जवळ 150 मोर दॅन दॅट 150 लेक्स वी हॅव डेव्हलप्ड. आता ती आमी सांबाळपाक जाय मुखार. आनी पॉसिबल जात जर जायत हे तळ्यांचें उदक आमी मुखार वापरपाक पळोवपाक जाय. गरज ते हांव पिवपाक अशें म्हणचें ना. जे जाग्यार गरज आसा ते तळ्यांचें उदक जें आसा पळय न्ही पॉट्स जी आसा बरी आसात पळय न्ही सुंदर आसा पळय तें उदक आमी वापरपाक जाय. वी हॅव टू प्रिजर्व अवर कितें म्हणटा तशें आमचे जिओलॉजिकल जे आमचे हे आसा पळय न्ही ग्रेटनेस आसा ते आमी सांबाळपाक पळोवपाक जाय. कारण काही लोकांनी म्हटलां तशें बरे थोडे अशे झरी आसात की आमी मानतात की ते झरयेक उदकाक जें उदक जें आसा पळय न्ही ताका तुगेलो हाजो गूण आसा म्हणटा वखदाचो गूण आसा अशें म्हणटा तशें मानतात आमी. स्वाती महाशय आमच्या गोंयांत सोबीत गोंयांत एकूच नंदा रामसर सायट आसा. आय एम सॉरी बाब काबरा म्हणजे मन सारकें त्या रामसर सायटी संबंदी अजून काम जावं ना. आय बिलीव इट. पण त्याच बरोबर थंय एक अडचण आसा सवन महाशय की थंय खूब शेतकऱ्याची पद्दती प्रमाणे त्या तळ्या भितर जुळयताले. सुदैवान काब्रालेच्या इंटरव्हेन्शनान ते शेतकरी तयार जाल्यात ते शेती सोडपाक. आनी सुंदर हे सायट आसा इतली ताका डेप्थ तितकी ना. आनी म्हणून हांव मुखार एक सादारणशे 2-3 म्हयने पळयता की ते तळे जे आसा पळय न्ही रामसर सायट जी आसा पळय न्ही ओन्ली सायट कारण ज्या जाग्यार खूब बर्ड्स येतात देर इज अ लॉट ऑफ आय वूड से एनवायरमेंटल म्हणटात तशें कितें बेनिफिट्स आसात थंय. आनी त्यामुळे ही सायट जी आसा पळय न्ही ती आमी डेव्हलप करपाक जाय. म्हजे कडेन सगळो प्रयत्न आसलो आनी आय एश्योर यू दॅट आय एम कमिंग ऑन 21st. आनी दर 15 दिसान थंय येतलो. कारण तुमी आनी एक जी गजाल म्हजे नजर हाडून दिली ती म्हटल्यार आमची एक्वायर्ड लँड 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर नॉर्थ आनी साऊथ एक्वायर केल्ली पळय न्ही दॅट विजडम आय वूड से हेड्स ऑफ. कारण तेन्ना त्यांनी 50 किलोमीटर सुमार कॅनल बांदपाक लागून ही जमीन एक्वायर केली. लोकांनी बी विरोध चड केलो ना. आज जर गेली जर जायत आमकां 5 मीटर सुद्दां एक्वायर करपाक मेळचें ना. पण त्या वेळार ही सांग्यार साकून त्या धरणा कडल्यान ती सामकी हांगसर पर्यंत आमच्या थंय दवर्ली पर्यंत जमीन एक्वायर केली 30 मीटर आणि 50 मीटर. ह्या वटेच्यान तशें साळावलेच्या आमच्या तुगेले तिळारी दोडामार्ग शिमे वयल्यान धरून ते सारखे म्हापसा पर्यंत जवळ जवळ म्हटल्यार आतां कुचेरी पर्यंत 50 मीटर जमीन एक्वायर केल्ली आसा. आनी फॉर्च्युनेटली कॅनल आसात. कॅनलाच्या दोनूय बाजूनी आमी 10 मीटर सुद्दां कॅनल म्हटलं जर जायत
जाल्यार दोनूय सायडीन पळयात मी जवळ जवळ 40 मिटर उरता. आय टेल यू फॉर द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ WRD डिपार्टमेंट आय टूक अप दॅट एज अ चॅलेंज. म्हणजे इंजिनियर कामाक लायले आणि टोटल एरिया डिमार्केट करून फेन्सिंग करपाक सांगले. अँड आय टेल यू वी हॅव कवर्ड अप ऑलमोस्ट 70%. एंटायर नॉर्थाक जी आमची जमीन आसा, नॉर्थ म्हणजे लेफ्ट बँक कॅनल रायट बँक कॅनल, ही टोटल एरिया जी आसा पळय न्ही तिका आमी फेन्सिंग केल्ले आसा, मार्किंग करून फेन्सिंग केल्ले आसा. सोपस्कार थोडे एखादी मुटेशन वगैरे कर, पूण फेन्सिंग केला ऑलरेडी. ना उलयता आय एम कमिंग टू दॅट. नॉट ओनली दॅट, इमिजिएटली वी टूक अप प्लांटेशन. आम्ही 10,000 बांबूची झाडां हाडली रत्नागिरी साकून. आम्ही 6,000 मेडिसिनल प्लांट्स हाडली आणि 1,000 रक्तचंदन म्हणटे हाडली झाड. आणि 9, 15, 10, 16 आणि 1, 17,000 झाडां आम्ही कॅनलाच्या दोन्ही सायडीक रोयल्यात नॉर्थाक. आय एम कमिंग टू साऊथ नाव. साऊथा संबंधी सुद्धा कॅनलाचे जे आसा मार्किंग, I'll just read out some figures. No doubt, is a very huge land. शिरवय म्हणतात थंय 25,000 जमीन जी आसा पळय न्ही पार्टिशन कंप्लीटेड. उपरांत 2,055 स्क्वेअर मीटर जमीन देव म्हणटा ते वाड्या गांवांक. ताजे नंतर मागीर 16,876 पार्टिशन कंप्लीटेड. 25,960 आवेडे म्हणटात थंय कंप्लीटेड. त्यानंतर मागीर 21,385 square meters completed partition. 5,935 completed partition. 7,240 हे कोटमी विलेजी completed. त्यानंतर मागीर कोटमी म्हणतात थंय 56,000 एरिया, 56,425 completed partition. त्यानंतर मागीर 1,167 completed. त्यानंतर मागीर 53,186 एरिया गांव आसा आके. मडगांव 53,186. त्यानंतर मागीर धर्मापूर म्हणटात थंय 1,07,263. त्यानंतर मागीर कुंकळी म्हणटात थंय 21,602. त्यानंतर मडगांव परत 4,270. सावथ महाराष्ट्र कितलेशे लिस्ट आसा ज्या जाग्यार आमी जमीन जी आसा पळय न्ही ही पार्टिशन करून आमचे थंय नांव आयिल्लें आसा. म्हणजे हिसपान 50% जमीन उरल्या आणि तातूंतली जमीन जी म्हणटा पळय न्ही ती आमच्या काबरालवाल्या मतदारसंघात उरिल्ली आसा. आणि म्हणून हांवें तांकां सांगलां आतां 21 तारखेर हांव येतलो. आमचे सर्वेचे जे लोक आसात, आमचे WRD लोक जे आसात तांकां सगळे प्लॅन घेवन डॉक्युमेंट्स घेवन, जुने डॉक्युमेंट्स हे कालचे आनी परचे डॉक्युमेंट्स न्ही सावंत मातशे, हे जवळ जवळ 40-50 वर्सां पयलीं डॉक्युमेंट्स लँड इक्वेशन. तर हे आमी रेक्टिफाय करून पळयतात. आणि बाबा काबरांचं रावचे कितें रावचें हजर न्ही, मनाक कॉन्फिडन्स घेवचें की यस ह्या डिपार्टमेंटान हें काम जातलें अशें म्हणून जाता तितले बेगीन. या सांग. तुमचे जे जागे एक्वायर केल्ले पळय, पयलीं एक्वायर केल्ले बिफोर सर्वे नंबर, अजूनही ते सर्वे नंबरा वयल्यान तुजे जे एक्वायर केले DC केसीस पडलेले आहा ते अजूनही तुम्ही सांगला ते झाला, हे 2 वर्सां फॉलोअप झाला. पूण तितलीच जमीन तुम्ही सांगल्या पळय तेजे 3 पाटी जमीन तुमच्या नांवार येवपाक जी उरल्या ते मातशें लक्ष घालचें. नाल्यार म्हाज्या वांगडा सेकंड ब्रेस्तार जमत म्हाज्या वांगडा बसचें, हांव दाखयता कितली उरल्या. आय सेड ना की जवळ जवळ 50% झाले अशें म्हणून 50% उरले म्हटल्यार ती 50% उरल्या पळय न्ही तातूंतली चडशी तांच्याच गांवांत उरिल्ली आसा. काबरालवाच्या गांवांत उरलेली आसा आणि वयर डॅमाचेर थोडी उरिल्ली आसा. म्हणजे डन जाल्यार सुरू जाता थंयच्यान. एनीवे बट वील टेक इट अप. स्वाती महाशय, थोडक्यात ह्या डिमांडा संबंधी म्हणजे उतरां आटोपी घेता आसतना सोंपयत आसतना सादारणशे गोंयांत जी कमांड एरिया आसा त्या कमांड एरियेचे बी हांवें मॅप्स वगैरे काडून घेतिल्ले आसात. कमांड एरिया कितले आसा, कमांड एरियेंतल्यान कितले पर्यंत हाजे पयलीं जमीन दिल्ले आसा. सहसा म्हज्या मनाक ना की कमांड एरिया रिलीज करीत रावचें अशें म्हणून. कारण एकदां आमी रिलीज करीत रावले जर जायत जाल्यार कमांड एरिया म्हणटा ताका अर्थ उरची ना मागीर, आनी डॅमाचे कॅनलाक काय अर्थ उरचे ना. आनी म्हणून स्वाती मातशें फाटल्या 2 म्हयन्याक हांवें जवळ जवळ 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनीचें टार्गेट दवरलें. सॉरी 10 लाख न्ही, जवळ जवळ 100 हेक्टर जमनीचें टार्गेट दवरलें की जमीन आसा ती आमी वचोवपाक जाय अशें म्हणून. आनी तुमकां सांगता मुखार 2 ते 3 म्हयन्या भितर वांयगण जे आमी म्हणटात पळय न्ही, जे सप्टेंबर नंतर रोयतात, आमी मये गांव जो आसा पळय न्ही, हे मये गांवांत सादारणशे 700 हेक्टर जमीन आसा पळय न्ही ती आमी ओलिता खाली हाडटात. थंय जवळ जवळ आमची सिस्टम आनी नेटवर्क आनी पंप हावस आसा पळय न्ही हे सगळे तयार जाल्ले आसा.
आणि त्या माध्यमांतल्यान आमी जवळ 700 हेक्टर जमीन मये गांवांत बाप्रेमन स्टेट आसा पळय त्याच्या गांवांत आमी ते ओलिता कडेन हाडपाक पळयतात. त्या शिवाय आमी नागझर पेडणे जे आसा पळय न्ही थंय जवळ 100 तुगेले 10 हेक्टर जमीन म्हणजे निरंकाल गांव आसा पळय न्ही थंय तशें जवळ 30 हेक्टर जमीन 30 न्ही 50 हेक्टर जमीन अशा पद्दतीन जवळ 100 ते 200 हेक्टर जमिनी म्हणजे 700 मये आणि 300 हेक्टर दुसऱ्या ठिकाणी ज्या जाग्यार कॅनल आसा कॅनला बाजून जर पडीक जमीन आसा जर जाय वी विल टेक इट अप फॉर कल्टिवेशन. शेतकऱ्याक थोडसो आधार जाय लक्षात घेयात. लोकल आमदारा कडल्यान कोण इलेक्टेड लोक आसा तांचे कडल्यान मातसो आधार जाय. थोडशे पयले येता म्हणजे 20 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां रोवू ना एखादी थंय रक्षणूय ना म्हणजे फेन्सिंग ना काय ताका भंय दिसता रोयले नंतर कितें करतालो काय म्हणून गोरवां येवन खातली तुगेले रानवडी म्हणटात ते येवन खातले हे थोडेशे आमी भाग जर घेतलो जर जायत जाल्यार शेतकरी लोक तयार आसा आज की तांगेली जमीन जी आसा ते मशाल करपाक. आणि म्हणून नॉर्थ आणि साऊथ हे दोन्ही कडेन आमी थारायलां की सादारणशे 200 हेक्टर जमीन आसा पळय न्ही ती आमी अंदू वर्सा तुगेले आतां कितें म्हणटा ते वांयगडाक आमी रोवपाक घेवचे अशें म्हणून. आतांच बाब खबराला म्हटलं हांवें तुगेले अमके कडेन शेतां आसा पळय न्ही काही शेतकारी तयार आसात तूं तांची मिटींग घे आय विल कम आणि म्हज्या डिपार्टमेंटाक कितें मदत करपाक जाता उदक दिवपाक जाय दिवया एखादी फेन्सिंगा संबंधी कितें उपाय करपाक जाय करुया. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा लक्षात घेयात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 1 लाख जमीन आसली जर जायत स्क्वेअर मिटराक 1.5 रुपया कितें करपाक रिजनल दाबाक खबर आसा 1.5 रुपये दिता ती जमीन कसपाक स्क्वेअर मिटराक दिता परत 1.5 लाख प्लांटेशन करपाक परत 1.5 रुपये दिता स्क्वेअर मिटराक 1.5 लाख रुपया हार्वेस्टिंग होय की ना. यू कॅन करेक्ट मी बाब रिजनल अशे 50% पैसे आसा पळय न्ही हे शेती खात्या कडल्यान शेतकऱ्याक मेळूंक शकता कम्युनिटी फार्मिंग म्हणून. इवन शेतकऱ्या खातीर शेती खात्या कडल्यान पयशे मेळूंक शकतात फॉर कंपाऊंडिंग फेन्सिंग बरी करपाक जाय जाल्यार. दोस्तार आमी हे मातशें माहिती आसा ती लोकांक शेतकऱ्या कडेन पावोवपाक जाय आनी तांकां चडसो एनकरेज करपाक जाय. आनी म्हणून हांवें थारायलें म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान इन कोलॅबोरेशन विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे कितें करपाक जाता तें करुया अशें म्हणून. आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान मदीं म्हटलें की नरेगाचे जे लोक आसात पळय न्ही म्हणजे लेबर सीट जे आसा पळय न्ही त्या लोकांक सुद्दां हे हातूंत घेतले जर जायत आय टेल यू दॅट वील बी बूस्ट ऑफ. हांवें थोडोसो अभ्यास केला त्यानुसार 1 एकराक चडांत चड शेतकऱ्यान कश्ट घेतले जर जायत जाल्यार मेळूंक शकतात ते 25,000 रुपया. 1 एकराक शेतकऱ्याक जे मेळूंक शकतात ते 25,000 रुपये पर्यंत. 25,000 रुपये म्हणल्यार आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचो एक म्हयन्याचो पगार जो सामको डी क्लास आसा तो. आणि म्हणून शेतकऱ्यांनी प्रोत्साहन दितले जर जाय जाल्यार वी शूड कम विथ अवर आर्म्स फ्लंग म्हणटा तशें डब्ल्यूआर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि परत आमचे लोकल MLAs हांणी अशें वेग म्हणटा तशी हे शेतकऱ्या मुखार घेवपाक जाय व्हरपाक जाय बरोबर आमच्या की शेत रोवया अशें बागायती करुया अशें म्हणून. म्हजी ल्हान उतरां ह्या डिमांडासून सोंपयता. आय गॉट व्हेरी स्ट्रॉंगली इन माय मायंड नॉट जे 100% 200%. ज्या जाग्यार सरस्वती आसा त्या जाग्यार लक्ष्मी आसा. आमी पयलीं आयकताले ज्या जाग्यार सरस्वती आसा थंय लक्ष्मी आसना अशें म्हणून पूण ज्या जाग्यार सरस्वती आसता थंय लक्ष्मी आसताच. आनी ताजे मुखार म्हजें दुसरें कन्विक्शन आनी तें म्हटल्यार ज्या जाग्यार जल आसा थंय समृद्धी आसा. ज्या जाग्यार जल आसा थंय समृद्धी आसा आणि थंय त्या बरोबरच थंय आरोग्य आसा लक्षात घ्यात. आणि म्हणून कितले बेस्ट यू आर गोइंग टू प्रमोट वॉटर रिसोर्स एग्रीकल्चर विल स्पीक अबाउट युअर हेल्थ ऑफ युअर पीपल विल स्पीक अबाउट द गुडनेस ऑफ युअर पीपल. हे म्हजी स्वताचो सिद्धांत आसा. आणि मग ह्या सिद्धांताचेर सुभाष शिरोडकर ह्या डिपार्टमेंटात काम करता आणि सरकारा भितर साथीदार म्हणून काम करता. दोस्तानो हांव म्हजी उतरां सोंपयता आसतना माननीय मुख्यमंत्र्याक मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटालो की गोंयचे एक विजनरी लक्ष घेवन तांणी म्हज्या डिपार्टमेंटाक आनी गोंयच्या लोकां खातीर जो कितें आदार मागलो पळय न्ही तो दीत ते आयिल्ले आसात. दुसऱ्या विशया कडेन आसतना हांव जाणा हो विशय जो आसा पळय न्ही हो एक व्हेरी टफ सब्जेक्ट. सहकार हरशीं नांव सामकें सोंपें हातांत हात घालून वचपाचें पूण बरेच वेळा हे विशया कडेन वेगळे नदरेन पळयलें वता. वेगळे नदरेन कितें आमचे कडेन आज जवळ जवळ 1090 सुमार सोसायटीज आसात. हांव हावजींग सोसायटी कुशीन काडटा फॉर द इन्फॉर्मेशन हावजींग सोसायटीज वेगळी काडटा इतल्या खातीर की हावजींग सोसायटी जे लोक आसात
ज्यांच्याकडे जमले त्यांनी 5 लाखाचो 10 लाखाचो 15 लाखाचो 50 लाखाचो 1 कोटीचो सुद्धा फ्लॅट घेतला आपल्या स्वतःच्या पैशांनी. सरकार आणि कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटचा काय फायदो विशेष ना, पण फॉर देअर कम्फर्ट वी हॅव प्रोव्हाइडेड. आणि आय एम प्राऊड, आय एम हॅपी की गोंया भितर जवळजवळ 3000 सुमार हाऊसिंग सोसायटीज असतात. एक हाऊसिंग सोसायटी आम्ही समजा अशी धरया की 20 लोक म्हटले जर जायत जाल्यार कितले मेंबर्स त्या हाऊसिंग सोसायटी ते पळयात. सुरवातीच्या आमच्या हाऊसिंग सोसायटी 5-5 मेंबराचे 10 मेंबर आशिल्ल्यो, पण आयज घडये पळयले जर जायत जाल्यार एक हाऊसिंग सोसायटी आसा पळय न्ही ती 100, 150, 200, 300 अशे लोकांची आसा. पूण सोड, ह्या विशयांत न वता हांवें फाटल्या 3 वर्सांक पळयलां तें अशें हाऊसिंग सोसायटीचे मेंबर्स चडांत चड म्हणजे 60%, 70% तांच्या कमिटी भितर झगडी आसा पळय न्ही, पयशा संबंधी झगडी, व्यवस्थापना संबंधी झगडी, ही सगळी झगडी घेवन आमच्या कॉर्पोरेट डिपार्टमेंटाक बदनाम करपाक उडसूट हीच झगडी तांची. तांणी पयशे खाले, हांणी पयशे खाले वगैरे वगैरे. सो तांच्या हांव स्ट्रिक्ट वेगळी कितें एक्शन घेवपाक पळयतां. पूण त्या शिवाय आमचे कडेन 1090 ज्यो सोसायटी आसात त्या सोसायटी भितर मेंबरशीप जी आज रिकॉर्डा प्रमाणे पळयतात ती 15 लाख. 1963 नांव सुद्धा आसतली. उदाहरण म्हजी डॅडीचें नांव शिरोडीच्या डेअरी भितर आशिल्लें मेंबर म्हणून, डॅडी ना आज. अशी कित्येक नांव आसतली आनी म्हणून त्या 15 लाखांतल्यान 5 नांव कुशीन काडटा, 5 लाख कुशीन काडटा. 10 लाख तरी आसात, अजून तातूंत 1-2 लाख कमी करया म्हणजे ताजो अर्थ असो जाता की 8 लाख लोक आर रिलेटेड टू कॉपरेटिव्ह मुवमेंट. तो एखादी 2 बँकाचो 3 बँकाचो मेंबर आसूय, विके सोसायटीचो मेंबर आसा, डेअरीचो मेंबर आसा, आणि म्हणून लायव्ह मेंबरशीप जी आसा पळय न्ही ती आमी व्हेरीफाय करपाक पळयतात. सादारणशे ताका 5-6 म्हयने लागतले. हांव पळयतां की ऑन कम्प्युटर कशें कितें पद्दत जातली अशें म्हणटा तें. आमच्या सेट टार्गेट आसा की मुखाल्ल्या 5-6 म्हयन्या भितर पॅक्स आसा पळय न्ही म्हणजे तांदूळ गंव दिवपाच्यो सोसायटीज. दोस्तां हांवें एक गोश्ट विसरपाक जायना, सहकार क्षेत्रांतल्यान हे सोसायटीनी गोंयची जवळ जवळ तेन्नाची 3 लाख कुटुंबां, नंतर 3.5 जाल्ली, नंतर 4 जाल्ली, 4.5 जाल्ली, आज 5 लाख कुटुंबां. 1 लाख कुटुंबां तांदूळ घेना जायत, पण 4 लाख कुटुंबां ही तांदूळ घेतात. आणि हे तांदूळ तांकां पावोवपाचें काम हे सहकार क्षेत्रांत हे लोक करीत येयल्ले आसा, लक्षांत घेयात. आणि हेच जर काम जर प्रायव्हेट सेक्टराक करपा आशिल्लें जाल्यार पयशांचो कितलो खुर्द आसता आसलो पळयात तुमी. वेरेंच ह्या सोसायटींतले सेक्रेटरी आणि ते चेअरमॅन जे आसात पळय न्ही ते प्रामाणीकपणान हे काम करीत येयल्ले आसात. आणि आमी बदनाम खंय करतात, एखादी खंय थोडीशी एखादी 1 टन किंवा 2 टन खंय तरी अफरातफर केली जाल्यार ते आनी हो बदनाम करतात. पण कितले मोठे काम फॉर द लास्ट 60-65 इयर्स दीस पीपल हॅव बीन डुईंग. जो रेशन कोटा आसा तो रेशन कोटा त्या लोकांक पावोवपाचो. आणि ऑफकोर्स आय वूड एप्रिशिएट द सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर एज वेल एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हो कोटा जो आसा पळय न्ही तांणी म्हटिल्लें आसा की घराघरांनी पावयतले अशें म्हणून. बरी गजाल एकदम, ही गजाल बरी की आय ऑलवेज लूक एट द सोसायटी. जेन्ना लोक लायनी रावतात, सुभाष रोडीच्या हांव हे लायनी उबी आसल्यार कशें दिसतलें काय म्हणून. हे लायनीक येवन पिशवी घेवन उबी रावली जर जायत म्हजी आई जाल्यार म्हाका कशें दिसतलें. आणि म्हणून म्हाका दिसता इज अ हाय टायम दॅट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आणि सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टरान जे डिसिजन घेतिल्लें आसा की घरपोच जो कोटा जो आसा तो दिवचो अशें म्हणून. वी विल नॉट स्पेंड आमचे नशीब खर्च जावचें ना, सरकाराची व्हडली तिजोरी खर्च जावचें ना. पूण आय थिंक दीस डिसिजन वी हॅव टू इम्प्लिमेंट. आणि गोंयच्या गोंयकाराक तागेर रेशन कोटा जो आसा हक्काचो आसा पळय न्ही तो तागेल्या घरा कडेन पावोवपाचें काम करपाक जाय. दोस्तानो, सहकार क्षेत्रा संबंधी उलयतले जर जायत एक वटच्यान सोसायटीज वेगवेगळ्या पद्दतीन ह्या सोसायटींनी गोंयच्या लोकांची सेवा केल्ली आसा. ती मागीर बागायतदार सोसायटी आसी किंवा तेवटच्यान केपेंचे आमचे प्रकाश वळी माजी आमदार हे मतदार ह्या हावसांतलो तांणी जे कितें तुगेलें स्थापन केल्लें आसा. अशी विविध संस्था आसात. पेडणेची सहकार संस्था, ह्या वटच्या आमच्या सत्तरीची विकास संस्था, आमच्या तुगेली प्रियोची VPK. लक्षांत घेयात हे सगळे संस्थांनी हांवें टर्नओवर सांगतो तुमकां. आनीक बाबा आमचे युरीन म्हटलें वॉट इज द रोड मॅप फॉर फर्दर प्रोग्रेस. स्वाती महाशय, वर्किंग कॅपिटल ऑफ दी सोसायटीज 9,934 कोटी, 9,900 म्हणजे जवळजवळ 10,000 कोटी इन द इयर 22-23. आणि गेल्या वर्साक 2023 आणि 24 इट हॅज गॉन टू 13,000 crores, 13,500. What does this speak of? Of the growth. ह्या लोकां कडेन हे जे वर्किंग कॅपिटल आयलां हे वर्किंग कॅपिटलच्या आंकड्या वयल्यान आमकां कळटा
की वेदर कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट इज प्रोग्रेसिंग ऑर रिड्युसिंग साईड. डेअरीच्या बाबतीत सांगपा जाल्यार जर जायत आमचे जवळजवळ 187 स्मार्ट डेअरी आसात. सॉरी 185 डेअरीज आसात. डेअरीच्या प्रोडक्शना संबंधी सुद्धा सरकारान खूपशी पावल उचलले आसात. सभासदांच्या माहितीवर सांगता पशुपालन एक स्कीमांच्या माहितीवर सांगता पशुपालन एक स्कीम असा. वा गाय वासरू असले जर जायत हे गाय वासरूक जर घराकडेन सांभाळे या प्लीज. I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. तुम्ही घाला नाही motion. I save it. The motion is the duration of sitting of the House extended by 1 hour. 1 hour. सो पशुपालन जी स्कीम असा त्या स्किमी खाला जेन्ना ती पॉप्युलर जाली गोंया भितर गाय वासरू आसा पळय न्ही हे घरा कडेन जर सांबाळ्ळे जर जायत जाल्यार मालकाक 80 रुपये दिसाक म्हणजे 824,400 रुपया मेळटात. हांवें सहज पयर म्हायती काडली एनिमल हजबंड आमचे निलकंठ बाब आसा ताजे डिपार्टमेंटा कडेन अधिकाऱ्या कडेन जवळजवळ 1000 लोकांनी आपली वासरां घरा कडेन सांबाळपाची हमी घेतिल्ली आसा आनी पयशा खातीर अर्ज केल्लो आसा. ऑफकोर्स इतलेंच तांचे डिपार्टमेंटाचें काम चलतलें इन्क्वायरी जातली आनी लोकांक जेन्ना पयशे वतात तेन्ना व्हेरिफिकेशन जातलें की वासरू खरें घरा कडेन सांबाळा काय बेश्टो अर्ज केला आनी तुगेले पयशे घेता काय म्हणून. आमच्या कामधेनू स्कीम ऑफकोर्स ती तांणी सांगपा जाय आनी सांगला आसतलें मी पयलीं. हांव कित्याक सांगता हें बिकॉज डेअरी इज द वन आयटम दॅट कम्स अंडर मी अंडर कॉर्पोरेशन. गोवा डेअरी बी येता आनी डेअरीचे एन्सिलरी युनिट्स जे आसा पळय 185 हेय म्हजे कडेन येतात. सावथ अशें हांकां दूध व्यवसाय करपी शेतकरी जे आसात ते जवळजवळ 3000 आसात आमच्या हातूंत 3500 3600 सुमार आसात. हेंकां आदार मेळचो तांकां दुधाचो धंद्याक सपोर्ट मेळचो आनी म्हणून आमच्या सरकारान तांकां सपोर्ट प्रायस दिल्लो आसा. आनी ताचो अर्थ कितें 1 लिटर दूध जर सप्लाय केलें जर जायत ताजे फाटल्यान 15 रुपये मेळटात. 1 लिटरा फाटल्यान 15 रुपये मेळटात इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. ऐकू ना निलकंठ बाब. तर हे पद्दतीन हो सपोर्ट प्रायस जो आसा पळय ऑफकोर्स फाटल्या 2-4 म्हयन्याक सपोर्ट प्रायस मेळनाशिल्लो कोण तुमचे पैकी कोणी पटकन उठून म्हणटले आनी म्हणून फाटल्या दिसा 15 दिसा 20 दिसा पयलीं 15 आमच्या सीएमान 17 कोटी 40 लाख रुपया सॉरी 12 कोटी 70 लाख रुपया 12 कोटी 70 लाख रुपया अप्रूव्ह केले फॉर अ रिलीज ऑफ अ सपोर्ट प्रायस टू दीस फार्मिंग कम्युनिटी. दोस्तांनी एक लक्षात घ्या हांव सदींच म्हणटा हांव एकदां दिल्लीकी म्हटलें कितें म्हटलें हांवें ह्या लोकांक आमी सपोर्ट करपाकूच जाय म्हणून सर्वतोपरी सपोर्ट करपाक जाय. कारण हो मनीस आपल्याला घरदार सोडून पणजे येवं ना. हो मनीस आपली मूळ जमीन जी आसा ते जमनीक व्यंग मारून राविल्लो आसा. आपलो मूळ व्यवसाय आसा तो गोंयकार म्हणून त्या मूळ व्यवसायाक व्यंग मारून राविल्लो आसा. आनी म्हणून ह्या मनशाक आमी एज अ प्रोत्साहन म्हणून ताका आमी हो सपोर्ट प्रायस दिवंकूच जाय. जमनी जर जायत हांव अशें म्हणटा की थोडेशे वेगभर माहिती दिवपाक जाय अशें म्हणून. लक्षात घ्या सवत अशें की शेतकारी लोक दूध व्यवसाय करपी लोक हे खेडेगांव रावपी लोक आसात पळय न्ही ते लोकांनी ही गांवपण आमची सांबाळलेली आसा. ते मागीर काणकोण आसूये सांगेर आसूये शिरोडे आसूये हे लोक आपले गांवपण जे आसा पळय न्ही ते सांबाळून राविल्ले आसात. तेंगेले मान तेंगेले शिगमो हे सगळे सांबाळून राविल्ले आसात. हे लोकांनी जर निर्णय घेतिल्लो की आमी थंय रावपाचे ना आमी हांगा येवपाचे अशें म्हणून आमी पणजे येवपाचे आमी म्हापशे येवपाचे आमी मडगांव येवपाचे अशें म्हणून आमी तुगेले फोडे येवपाचे अशें म्हणून जाल्यार गांव आमचे वच पडटा आशिल्ले आनी गांवची ही आमची गिरेस्तकाय जी आसा पळय न्ही ती गिरेस्तकाय वयर पडटा आशिल्ली. आनी म्हणून ह्या लोकांक आमी सदींच मानपाक जाय. ह्या लोकांक आमचे सगळे प्रकारचे सहाय्य दिवपाक जाय आनी ह्या भावनेन सुभाष शिरोडकर ह्या कॉपरेटिव्ह मुवमेंटा कडेन पळयता लक्षात घ्या. आमी एक 2-3-4 बँकांनी खंय तरी थोडोसो गैरव्यवहार केला ना अशें म्हणना हांव. विजनरी बँक तातूंतल्यान हांव खटपट करता पूण जावचें ना बाब रिवायज जावपाक डिफिकल्ट. मार्शल महिला एखादी शक्य आसा आमच्या अधिकाऱ्याक ताकीद दिवन सांगिल्लें आसा की जात जाल्यार रिवायज करपाक पळोवया अशें म्हणून. म्हापसा अर्बन गोवा अर्बन ऑफकोर्स म्हजी पयलीं बरेच पयलीं वर्सां पयलीं आनी म्हणून अशा प्रकारचे मुखार घडचे न्ही म्हणून समज मातशें आमी जानेवारी 2025 सर्क्युलर काडिल्लें आसा नोटीस काडिल्लें आसा की खंयच्याच बँकेक NPA जावपाक जायना मुखार. फाटलें जालें तें जालां ताजेर सुद्दां आमची मॉनिटरींग चल्लां. कितले अकावंट तुमी क्लोज केले पूण जानेवारी 2025 NPA जावपाक जायना अशा प्रकारचो दंडक घातिल्लो आसा.
आणि एक स्पेशल सेल असा तो क्रिएट केला आमच्या RCS डिपार्टमेंटात. दुसरे आम्ही निर्णय घेतलेला असा की RCS डिपार्टमेंटातले ऑडिटर जे आसा पळय न्ही तांणी दर वर्साक कमीत कमी एकदा ऑडिट करपाक जाय सोसायटीचे. ती कोणाली सोसायटी आसूं मागीर पूण ऑडिट करूंकच जाय. कारण नवीन जो अमेंडमेंट आयला पळय नवीन जे रुल्स आयले आणि त्यानुसार तांकां एक फ्रीडम आसा. दे कॅन हॅव देअर ओन CA. आमी ते दिलाय बी तांकां. पूण ओन CA घेता म्हणजे तांणी कशें मजबुरी करून करचें न्ही. आणि म्हणून आमचो वॉच अँड वॉर्ड आसा पळय न्ही तो करपा संबंदी आमी थारायला की वर्सांतल्यान एकदा ऑडिट आमच्या ऑडिटान करपाक जाय. मातशें आमच्या RCS नोट करून घेवचें. वी हॅव टू डू इट आणि ते करूंकच जाय. बँकाचे म्हणल्यार म्हजी नदरेन म्हाका दिसलें की जो सावकारी लायक 13%, 15%, त्याचे मागीर चक्रव्याज, त्याचे मागीर आनी कितें व्याज 17, 18, 19% पर्यंत पळयला हांवें. आनी ताचो परिणाम सांगू कितें जालो ते 10,000 केसीस आर देअर इन द कोर्ट. कसल्यो चेक बाउन्स 15 दिसांतल्यान म्हयन्यांतल्यान कमीत कमी 2-3 भुरगे भितर पडटात. लोनीज भितर पडटात. कारण ज्या मनशा कडेन 15,000 भरपा जायना त्या मनशाचो 5 लाखाचो चेक 7 लाखाचो चेक बरयलो. कारण पयलीं ब्लँक चेक घेतात आनी तो बरयलो आनी सबमीट केलो चेक बाउन्स. आनी चेक बाउन्स जाले मागीर कितें कोर्टांत केस. 10,000 केसीस आर देअर इन द कोर्ट. लक्षात घेयात. कोर्ट्स आर फ्लडेड विथ दीस. आमच्या 12 तालुक्यात अशा प्रकारचे आसा. आनी म्हणून हांवें एक स्टर्न डिसिजन घेतलें की व्याज दर जो आसा पळय न्ही 13% वयर ना. आनी आय एम हॅपी टू से एवरी बँक हॅज फॉलोन इन लायन विथ एवरी कॅश क्रेडिट सोसायटी बँक आसा पळय न्ही ती इट हॅज फॉलोन इन लायन विथ सगळ्यांनी 13% केल्लो आसा. दोस्तांनी एक लक्षात घेयात आमी ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन समाजाक उपकारक अशा नदरेन आमी ह्या सॅक्टरा कडेन पळोवपाक जाय कॉपरेटीव सॅक्टरा कडेन. आनी त्या नदरेन NPA जावपाक जायना. मल्टीपर्पज म्हटलें म्हाका बाब युरीन विचारलें वॉट इज द रोड मॅप फॉर. आमचे पयलेच सहकार मंत्री देशाचे अमित शहाजी आणि डिपार्टमेंट स्थापन जाल्या नंतर तांचे कडेन जेन्ना जबाबदारी आयली he has given a call to the entire country make all the societies into multi-purpose nature. म्हटल्यार कितें तांदूळ डिसाची सोसायटी सुद्धा आज मल्टीपर्पज जावं शकता. त्यांच्यानी जाय तो व्यवसाय त्यांच्या कापासायपणान सुरू करूं जाता. आनी आय टेल यू आय एम हॅपी की फाटल्या 6 म्हयन्यात आमचे कडेन जवळ 50 सोसायटी आशिल्ली पळय न्ही जे सिंगल बिझनेस करताल्यो त्याने आज 2, 3, 4 तरेची एक्टिविटी सुरू केल्ली आसात. अँड आय टेल यू आय एम प्राऊड ऑफ माय ऑफिसर्स की दे आर मॉनिटरिंग दीस. पर्टिक्युलरली 2 ते 3 तालुक्यांतल्यान ऑफिसर्स आर व्हेरी एक्टिव्ह. तांणी नवीनय सोसायटीज स्थापन केल्ले आसात. क्लोजर इज द लास्ट चॅप्टर इन अवर अजेंडा. आनी त्यामुळे ज्यो सोसायटी सीक आशिल्ल्यो वगैरे ते आमी रिवायव करतात. आणि ज्या जाग्यार नात थंय आमी परत नवीन आमचे करपाक पळयतात. स्वाती महाशय आमची फॅक्ट्स आनी फिगर्स पळयले जर जायत जो स्टेटमेंट हांवें सांगला तो जाल्यार लक्षात येतले की वी हॅव नॉट टेकन दीस सब्जेक्ट एज अ लायटली. बरेच लोकांक कॉपरेशन आवडना. म्हाका आवडटा. म्हाका एज्युकेशन आवडटालें. म्हाका कॉपरेशन आवडटा आनी म्हाका WRD उदकय आवडटा. फाल्यां एग्रीकल्चर म्हटल्यार तेंय आवडटा म्हाका. कारण डिपेंड्स ऑन युअर नेचर in what way you take that subject. स्वाती महाशय ह्या कॉपरेशन संबंधी उलयतले जर जायत आमचे डेरीज 118 आणि पॅक्स आमचे आसात त्यो 52 हे सगळे आमी कंप्युटरायज करून पळयतात. जेणे करून माननीय मुख्यमंत्र्यांचे इंस्ट्रक्शन दिल्ले आसा किंवा सगळो पेमेंट जो आसा सपोर्ट प्रायस सबसिडी वगैरे वगैरे जे आसा पळय इट हॅज टू गो ऑनलायन. आणि हांव जाय ह्या मताचो की म्हयनो सोंपना फुडें 15 तारीख म्हटल्यार त्या दुधकाराचे पयशे सपोर्ट प्रायस ताका 15 तारीख म्हटल्यार तेज्या अकाउंटाचेर येवपाक जाय. आनी त्यामुळे म्हजें एक आव्हान आसा दूधवाले जे आसात वेवसायीक आसात तांकांय आव्हान आसा की तांणी तांची सोसायटी आसा ही कंप्युटरायज करून घेवपाक जाय. तांचो अकाउंट जो आसा पळय न्ही तो लिंक करून घेवपाक जाय विथ आधार कार्ड. आनी हे मुखाल्ले म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर टुडे वी आर इन ऑगस्ट सप्टेंबर म्हटल्यार हे जावपाक जाय बिकॉज वी ऑलरेडी फायनलायज एजन्सीज टू सप्लाय कंप्युटर्स. डेअरी के बीन सोसायटी के बीन एवरी सोसायटी पॅक्स सोसायटी आसा पळय न्ही दे विल हॅव टू कम फॉरवर्ड टू हॅव अ डिफरंट एक्टिविटीज very many activities of a business and economy. स्वाती महाशय सोसायटीचे रजिस्ट्रेशन ऑनलायन केल्लें आसा आमी जेणे करून लोकांक सुटावो मेळपाक जाय. उठसूट मडगांव यो ह्या झोनार वच त्या झोनार हें जावपाक जायना. अशे साबार गोश्टी ज्यो आसा पळय डेव्हलपमेंटाच्यो एट द सेम टायम आय वूड से बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन
ह्या हातूंत भितर येवचें सेक्टरा भितर येवचें डिपार्टमेंटा भितर येवचें कारण हांगसर एक लक्षात घ्या तळमळ आनी भावना वेगळी म्हजीय बीन आनी म्हजे बरोबर आशिल्ल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची बीन आनी भावना आनी तळमळ कितें जर जायत समज महाशय की यस खेडेगांवांतले लोक खेड्यांत रावल्यात म्हणून आमी ती खेडी म्हणटा आज आनी म्हणून इतले म्हजे हांगसर भावना व्यक्त करून विचार हांगसर व्यक्त करून जे डिमांड्स आमी मांडल्यात ताका सपोर्ट करचो आनी सदसद्विवेक बुद्दीक स्मरून तुमी तुमगेले डिफकट मोशन्स मांडल्यात पळय न्ही ती फाटीं घेतली जाल्यार बरें जातलें मना मातशें बरें दिसतलें अशी विनंती करता आनी म्हजी ल्हानशे शब्द सोंपयता देव बरें करूं कितें Lauda, have you, your officers have told you anything regarding the desilting or study of NIO, Kushavati River? आं Kushavati River बद्दल की काय होईल? कुशावतीचे तुजे 3-4 इस्टिमेट केल्यात फॉर डिसिल्टिंग Yeah. हे डिसिल्टिंग ब्लॉकेड जे आसा पळय न्ही मदीं मदीं ती ब्लॉकेड पयलीं काडटा मुखाल्ले चड न्ही सादारण म्हाका 3-4 कोटी बी जातले सो डिसिल्टिंग सामकें शेळवण पर्यंत व्हरपा पळयता चड करून बाय नोव्हेंबर डिसेंबर study जाल्यार you take interest, ask your engineer to look. NIO needs to study that. No, I see. Let us have this remedy first. Adu upay जाले then within 6 months we can always invite NIO. You just, because last year you You had are assured me starting the that. work now. आप कोता कॉमेस कोता नु. हां You are starting the process start कोता. सुरू केलं मरे Desilting. प्रोसेस सुरू केला स्पीकर सर ते हे एडिशनल चीफ इंजिनियर करपाचें कितें जाता अरे अच्छा विसरलो यू सी आय नो दॅट बॉय म्हणजे दिलीप आसा पळय न्ही तो कॅपेबल भुरगो आनी बरे पद्दतीन ताणें मादईची स्टडी करून अभ्यास सगळो केल्लो आसा ताका आमी एक्सटेंशन दिलें मादई आमचे मुख्यमंत्री ना, पूण ताका- एक मिनीट आयका न्ही एक्सटेंशन दिलें ते आमचे कडेन 2 पोस्ट आसा एडिशनल चीफ इंजिनियर्स आमचे प्रेझेंट चीफ इंजिनियर जे आसा पळय न्ही सालेलकर जो आसा पळय न्ही तो आजून रेग्युलर जावना तेगे पोस्टाचेर ना ते हांव जाणा ना इशू तो ना इशू आहा म्हादयचो तें जालें तुजो चीफ इंजिनियर हे जाला कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड इज नॉट द इशू तूं एमेंड कर ऑर्डर तुमचीच आहा म्हाका ताणें सकाळ फुडें सांगलें की आपूण जॉईन जाता पूण आपल्याक डिविजन 2 म्हणजे सर्कल 2 जे वीच लुक्स आफ्टर म्हादई अशें म्हणून फोन केलो हां एखाद्या ऑफिसर लेवलाचेर जाका म्हाकाय खबर आहा तो म्हादई खातीर काम करता ताजेर हावजान डिस्कशन ना तशें न्ही तशें न्ही म्हादयचें तुजें डिफेन्सूच ताजेर आहा आतां एमेंडमेंट पळय तुमचे आय एम नॉट आस्किंग अबाउट तुज्या इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता म्हादई सेलात ताका घालपी हांव पयल्यान पयलीं म्हणजे मागीर 30 वर्सां काम केलें ताणें एक्सटेंशनूय ताका दिला हांवेनूच आनी तेजेर आतां तेजे कडेन हांव उलयता ना ताजे इट्स नॉट अबाउट तो इज नॉट अबाउट द इंडिविज्युअल इशू कसो आहा की तुजी डिफेन्स एक मनीस करपाक 30 वर्सां तुवें ताका एक्सटेंशन दिलें तुवें ताका अपॉयंट केलो कित्याक केलो कित्याक ताका नॉलेज आहा नॉलेज आहा आतां तुजे कडेन जर फाल्यां कर्नाटकाचें पोजिशन कितें आहा ते नेरसे बिडसे थंय एक परमिशनाक रावले ते डाट करून ते कंप्लीट करतले स्पीकर सर आतां यू आर मॅनिंग द गेट इज नॉट अ स्ट्रॉंग मॅन करता तर ना करपाक कितें तुमी तुमचीच ऑर्डर एमेंड करपाची जी तुमी हे केल्यार ती एमेंड कर तूं ताका एक्सटेंशन दी हें दी तें हांव उलयना स्पीकर सर दिल्ल्या बळी क्रमाने ना एक मिनिट स्पीकर सर ते दामबाब तळी कितें जाली तूं येवन थंय गेलो काय ना मागीर फुडें ना तेजें हें जालो ना तो विशय मुखार कारण थंय तशेंच जमनीचो इश्यू आसा पूण हें करया ना मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलें त्या दिसा की आपूण फाल्यां शुक्रार आसा आयकय शुक्रार फाल्यां आसा शेनवाराक आमी ऑफ हांव शेनवारा दनपार येता 12 तिसरे स्पीकर सर ते 1.5 लाखाची कॉम्पेन्सेशन सांगिल्लें हांवें एक सिंपल सर्वसामान्य मनशाचें कितें 1.5 लाखाचें कॉम्पेन्सेशन आहा ब्रीच आपलो हें जाला म्हणून पेड्यार जाला क्रॉप एक कॅथलीक लेडी तुजी खांडेपार उदक तुवें लिस्ट वाचला पळय न्ही तें दी म्हणजे हांव तुमकां बरोवन हय दिता दी स्पीकर सर हे आतां अष्टगंधा हे माशेल महिला हांचे कितें जाता हे पयशे भरपूर खाल्ले आहा थंय ना सवाद मातशें हे 2-4 बँको ज्यो पयलीं 2014-15 जे मिसमॅनेज जालें हांवें तातूंत सामकी बारीकसाणी लक्ष घालून हांव पळयता एखादी महिला मार्शल महिला पळय ती रिवायज जाता जाल्यार पळयता अष्टगंधा रिवायज जावपाक शक्यता सामकी कमी विजनरी पळयता हय विजनरी जायना म्हणटा पयशे ते कशें जालां लक्षांत घ्या ते कितें जालां तातूंत एक विजनरीच्या बाबतींत आसताना की तांणी जुराचेर जूर करून अशें करून ते आंकडो मुखार व्हेला इतलें थंय हें ना
पूण तुमचे तें जालें कितें बेजिकली पयशे ना ना पूण सर म्हाका सांग स्पीकर सर तुमच्या हितू भितर हे सोसायटी जेन्ना रजिस्टर करता वर्सा एकदां ऑडिट तुमी करपाक जाय न्ही मदीं कितें जालें मागीर- अमेंडमेंट जेन्ना आयलो पळय न्ही हाका आमच्या एक्टाक तेन्ना तांकां स्वायत्ता मेळ्ळी म्हणजे तेणी जाय तो आपल्या चॉयसा प्रमाणे घेवपाचो आनी आमच्या डिपार्टमेंटान पॅनल केले ऑफ सीएस पण तांणी तांच्या आवडी प्रमाणे निवडी प्रमाणे ते घेतले आनी पयलीं बॅड एक्झाम्पल इज बींग सेट की अशें पचता अशें जाता ना ना मागीर आनी कोण कोण हेच ना करूंक हे लागतले. लक्षात घ्या आज ना फाल्यां तांकां ते पुलीस कस्टडी बी सगळें भोगचें पडटलें कांय चुकचें ना तातूंत विजनरीची खूब बिकॉज आनी तुमचे आतां पंचवाडी धरणा पुणून देर आर एरियाज तुमचेच थंयचे म्हणजे तेन्ना लोक आयले आंबेगाव म्हणटे हय. मागीर सवरगाड खूब कडेन वयर उदक पावना मागीर ते कशें पावयतले तुमी डॅम आसून कितें फायदो ना ना ताका ते आमेगण जे आसा पळय न्ही हय. ताका एक फॉरेस्टांतल्यान एक पायपलायन वेलदार जाता पूण हांवें ते दुसरें हांव तांकां तुगेले पंप बसोवन लिफ्ट करूंक पळयता एक्चुअल तांकां उदक आसता थंय ना उदक हा पूण ते हायट म्हणून तुमी इश्यू दितात गांवांत ते लोकांक उदक पावना ना 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 तांकां उदक थंय आसा तांकां एक वेल आसा ओपन वेल आसा ताजेर पंप बसयला त्या पंपा वयल्यान तांकां उदक मेळटा थ्रू आउट मेळटा इतलेंच कितें तें मोटी सफिशियंट ना म्हणजे 2 वर तर उदक मेळटाच आमेगण म्हणटात थंय सगळीं थंय 8-10 घरां पूण हांव तरी आसना आमचे म्हैसाळ डॅम आसा पळय न्ही ते म्हैसाळ डॅमा वयल्यान कितें जातात एक माठ म्हणून विजार माठ म्हणून आसा थंय उदक आयलां येस मग तातूंतल्यानच तशें रानांतल्यान एक पायपलायन वेलदार तांकां मेळूंक शकता फाटीं एक 6 म्हयने पयलीं 2 म्हयने पयलीं सर्वे केल्ली तशें व्हरून दिवपाक पळयता येस आतां हांव जिल्ल्या वळेरी प्रमाणे 11 A B C D E F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां वळेरी प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 मंजूर जाल्यो आतां श्री आतांच्यो मंत्रात श्रम आनी रोजगार मंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Speaker sir, I request to move that bill number 36 of 2025, the Goa Shop and Establishment Regulation of Employment and Condition of Service Bill 2025 to be taken into consideration. येस प्रश्न आसा हां अमेंडमेंट येस सर मुकर मुकर Sir, amendment to... येस एक मिनट प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाल्यात आतां विधेयक कळंबार सभागृहांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्ती आसात Speaker sir, amendment of clause 2, page 2 in line 33. For the word employee, substitute the word worker. Amendment of clause 3, page 7 in line 3. For the word employee, substitute the word worker. Amendment of clause 6, page 9 in line 29. For the word compete, substitute the word complete. Amendment of clause 15, page 13 in line 14. For the word leave, substitute the word holiday. Amendment of clause 20, page 15, line 5. For the word employee, substitute the word worker. Amendment of clause 29, page 18 in line 31. For the word employee, substitute the word worker. Page 18 in line 32. For the word employee, substitute the word worker. And page 19 in line 1, for the word employee, substitute the word worker. येस विधेयकाक दुरुस्ती 2, 3, 6, 15, 20 आनी हातून दुरुस्ती आशिल्ल्यो श्री कृष्णा साळकारांनी मांडिल्ल्यो आसात श्री कृष्णा साळकारांनी मांडिल्ल्यो दुरुस्त्यो सभागृहां मुखार आसात आतां विधेयकाच्या कलम 2, 3, 6, 15, 20 आनी 29 ते दुरुस्त्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता I'll explain it. Yes. I'll explain the bill. Yes, sir. Speaker sir, this is objective.
The Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Condition of Service Bill 2025 seeks to repeal the existing Goa Shops and Establishment Act 1973. The Act was enacted to regulate the conditions of work and employment of workers in shops, commercial establishments, restaurants, theatres, and other establishments. Subsequently, various amendments were carried out to the existing Goa Shops and Establishment Act 1973 to meet the requirement from time to time. However, by the lapse of time, certain existing provisions had become defunct. The current digital technology has revolutionized the mode of business activities, whereby it is possible to offer services online without any physical and geographical limitation and time limitation. The business activities can be carried out on 24-hour basis. Therefore, the provisions of the said Act of keeping a shop or establishment closed for a business on one day of the week and to restrict the opening and closing hours of establishment has become obsolete. It has become necessary to provide even platform for offline business to compete with online business and to permit to operate shops and establishments for 24 hours and all days in a week. In line with the ease of doing business policy of the government, it is necessary that the marginal and small establishment engaging less than 20 employees need to be exempted from registration under the Act, and therefore is a constant and gradual rise in women workforce who are willing to work on par with their male colleagues and counterparts. Allowing them to work in night shift on par with that of men workers subject to certain reasonable terms and conditions will increase their earning capacity, resulting in their empowerment. The central government has also circulated a model shop and establishment regularization of employment and condition of service bill 2016, which has been finalized after detailed deliberation and consultation process to all the state government for consideration. In view of the above, the Government of Goa considered it expedient to enact a new law on the lines of the model bill circulated by the central government for regularization of condition of employment and other conditions of service of workers employed in various establishments by repealing the existing Goa Shop and Establishment Act 1973. Speaker, sir, the bill seeks to achieve the above objectives. Scope. The Goa Shops and Establishment Regularization of Employment and Condition of Service Bill 2025 seeks to provide for the applicability of the provisions of the said bill to establishments engaging 20 and more employees, thereby reducing the compliance burden on the small and marginal employees less than 20 employees. Every employer of an establishment employing less than 20 workers shall, within a period of 60 days from the date of commencement of this Act or from the date on which the establishment commences its business, submit an online intimation in a prescribed form, provided that if at any point in time the number of the workers in such establishments become 20 or more, then all provisions of this Act shall apply to the establishment, and the employer shall be required to obtain registration. Provided further that the provisions of this subsection shall not apply to establishments that already possess a valid registration or renewal under the Goa Shops and Establishment Act 1973 until the expiry of such registration or renewal. Working time of employees. Earlier, the working hours of the adult workers were 8 hours in a day and 48 hours in a week. Now it is increased up to 10 hours a day or 48 hours a week. No worker shall work continuously for more than 5 hours without a rest break for at least half an hour. Yes. Yes.
Speaker, sir, I would like to speak on the bill, the Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Condition of Service Bill 2025. Speaker, sir, जो definition असा, in section 2 definition, clause G, establishment means a shop, commercial establishment, residential hotel, restaurant, eating house, theatre or other place of public assessment or entertainment to which this act applies and includes such other establishment as the government may by notification in the official gazette declares to be an establishment for the purpose of this act. Speaker sir, आमचो जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो ड्राफ्ट हे आसा फॉर्मेट आसा मॉडल फॉर्मेट स्पीकर सर तितून एक क्लियर कट घातलेलें आसा तें म्हणजे टू whom this provision of the Factories Act 1948 does not apply. Speaker sir, म्हाजो क्वेश्चन आसा whether the Factories Act are covered under this act हो एक आसा आनी दुसरो whether the establishment are covered in the Factories Act आनी कित्याक लागून हो ओमीट केला हो एक हें आसा. दुसरो स्पीकर सर आनी एक प्रश्न आसा आतां चॅप्टर 6 वेलफेअर प्रोविजन्स स्पीकर सर हितून कितें आसा हांगा सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक हें पास केल्लें आसा बील पास केल्लें आसा ऑक्युपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड 2020 स्पीकर सर हितून खुबशीं सेक्शन्स आसा आतां ती सेक्शन्स म्हाका हांगा दिसना एक सेक्शन 24 वेलफेअर प्रोविजन सेक्शन 25 आवर्स ऑफ वर्क ऑर लीव सेक्शन 29 ओवरलॅपिंग ऑफ शिफ्ट section 30 instruction on double employment section 31 notice of period of work speaker sir ही सगळी sections जी आसा ती हितून ह्या बिलान दिसना सो कित्याक इन्क्लूड करूंक ना तेजेर म्हाका दिसता आन्सर दिवपाक जाय सो ह्या दोन म्हाजे प्रश्न. नेक्स्ट वेंजी वेगस. Speaker sir, with regards to the definition, page 2b, child means a person who has not completed his 14 years of age. A definition of age dilo a child who has not completed his 14 years of age. Ani magi page 14 चे जेन्ना वयता employment of child, no child shall be employed or permitted to work in any establishment. So हिंग आता age 14 केल्या working age I think 14 केल्या त्या आधी सांगा. So this It is there first only. And we are talking about 48 hours per week काम करपाचे for a child who is 14 years and above. So this is what I want to put on the house. Second thing आता if we go to page number आता जे मिनिस्टरान वाचिलो if we go to page number 8 गेल जाल्यार we are saying that the employer of every establishment employing 20 or more workers shall submit the application online in a prescribed form for registration in the facilitator cum inspector to the facilitator cum inspector of the local area concerned together with such fees and such self-declaration and self-certified documents. So what I understand now ki 20 people and above aha जाल्यार तू किये लागतले. सो समज एक 10-15 भुरगीं काम करताय 15 वर्सांची आनी ताका रजिस्टर करपाक गरज ना. दिस लुक्स अ लिटल बिट डेंजरस. आय थिंक वी हॅव टू थिंक अबाउट दिस. Why? It is ease of doing business. 10.5 years old भुरगीं 10 जाण 15 जाण कोणाचे अंडर काम करताय. जस्ट लुक एट इट. 14.5 years old children working in an establishment. He has got 15, 17, 18 children working under that establishment. They are going unnoticed with this. I think this is something very serious. We have to look into this and decide. I object to this age, what is there, and then I object also to this, what is being written. No, over it is here. not. So It we is have not. to- No, it is not known. Not knowing. It is. We have clearly said that after 60, within 60 days, they got to inform the department. Please understand, if you have a child who is 14.5 years of age and he is being made to work, which you and I don't know, and they are 18, 19 people, this is a matter of serious thought process. मातशें सुसेगाद सगळे चिंताय गरज ना रश करपाक पास जावपाक. I think this need to be changed and corrected करपा जाय. Because maybe in other states like Bihar and all, bigger states, maybe it is accepted. 14.5 years, 14 years age काम करपाक. आमगे हिंग गोंय दुसरे भाशेन आहा आनी हिंग मागीर दुसरे भाशेनचो व्यवहार कमेस जायत न्हू. आनी ऑल्सो इन अनदर वे It is there first of दुसऱ्या all. भाशेच्या एंगलान वयतले
आनी कितें जावपाक शकता. As far as the age is concerned, we have not introduced it new. It is already there in the this thing itself, in the act itself. No, no. Yes. So, no, but I think this is something of concern now. But we cannot use it. It is not our. It is not our. The central government. That act was in central government. This thing. The age. It is not for us. Changed now. Poilson aha जाल्यार म्हाका दिसता table जावपा जाय जोपा. It is not clear. I think 18 years was 18 years and, not and everything. above. It is the 14 act. No, years just go. is not correct. I think it has been brought to the notice of the house. 14 वर्स जाल मुटरी कोणाकूय कामां दोता आणि less than 20 children are working under an establishment. It is a dangerous situation. I think we need to think about this. आम्ही गुणचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमच्या जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही.